बाळका जेजू ते भोवमोगाळ भक्तिकानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार आयज संभ्रमच्या पयल्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या वर्सा पापा साहेबान परगटलेले जुबले वर्स आनी लिझियाच्या सांत तेरेसाच्या सांतीपणाचो शतमानोत्सव संभ्रमच्या सुवाळ्यार ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो ध्येय आमी विंचला. हाका पूरक जावन हर एका दिसा एक जुबलेव आमी संभ्रमतल्या. आज पयल्या दिसाचो विशय सुडकेचो सुवाळो कुरपेचो वाळो म्हूण नियाळतना वकिलांचो जुबलेव आमी संभ्रमता. जेजूच्या ल्हान फूल तेरेसाचें जिवीत, तिचें कुटुंब, तिची शिकवण ह्या सगळ्या 9 दिसांनी नियाळन आमच्या जिवितांत सोम्याची कुरपा कशें सुडकेचो वाळो जावन बदलयत म्हणलें आज आमी नियाळया. आनी ह्या कुरपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर्व उबी रावया आनी प्रवेश गिताद्वारी ह्या मिसाची सुरवात करया. सर्वेस्पुरा आमच्या मुखार रचणारा, काकुतारा आमच्या मुखार पोसणारा, नितीतारा आमच्या मुखार सुटणारा, बलिदान मानून घेतिल्या दातारा, उतर तुझे आयकोंक आमी नया. जिविताची बंदूक आमी संग्या, प्रेरी जावं तुजे थां शिक्षाक विकली जावं मागता तुजे बेसांव. प्रेरी जावं तुजे थां शिक्षाक विकली जावं मागता तुजे बेसांव. सर्वेस्पुरा आमच्या मुखार रचणारा, काकुतारा आमच्या मुखार पोसणारा, नितीतारा आमच्या मुखार सुटणारा, बलिदान मानून घेतिल्या दातारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो, नोवेनाचो पयलो दीस ल्हान मेठांनी बरवेशाची जिणी हो विशय आसा. ह्या सगळ्या दिसांनी आमी नियाळ करचो. आनी आज प्रत्येक तरान आमी नियाळ करता. हो एक आसा बोव अत्तीम वेळ. देवाची कृपा, देवाचो मोग आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत आमी स्विकार करूंक. ते गरायांचे वा जेजू क्रिस्ताच्या आप परगटणेचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. ते गरायांचें फेस्त आमी करता. भोवशा ह्या तीग राय आसात एक प्रतीक म्हज्या जिविताक आनी तुज्या जिविताक. कशें बाळका जेजूक सोदून ते धांवन आयले गी ताका मेळटस आपणाकच समर्पूण आपणा लागीं आसा तें कितें सगळें तांणी जेजूक भेटयलें गी. तशेंच जावं दी जिवीत तुजें आनी म्हजें. भोवशा तस इराद्यान आमी हांगा आयल्या. आमकांच जेजूक समर्पूंक, ताचो मोग घेवंक, अनुभव करूंक आनी त्या मोगांत सदांच जियोंक. ते जेजू बाळोक आमकां आशिर्वाद करूं. त्या मोगान तो आमकां वेंगो. दैवीक जिवीत आमचें जावं. आनी ह्या जिविताक गरज आसची आसा नितळ काळीज, नितळ मोन. देखून आमी पयलें आमच्या पातकांची
दूख आमी धरया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागया. सांगात आमी म्हणोया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. रापसोत बगे हांव सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत प्रिस्ता काकूत प्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा मुसरी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्विचाराया सरपदवेदार देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिलवासा तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकता. सुम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शये तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात पोसलाय आमची मागणी मारून घे. कित्या पवित्र सागाती देवा बापाची महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. वकिलांच्या सर इराद्या पासत आज आमी मागता वाचता. आमचे मोदें आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर वकिलां पासत तांणी तांचें जिवीत तांचें काम देव नितीन करचे बरी देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली.
ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमे मुखार मोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां फावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवी शास्त्र ग्रंथांतले वाचप. हे 50वे वारस तुमी पवित्र मोह प्रगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवासियांक सुडका पासरूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घरा पाटी येवचें. हर एकल्यान आपल्या कुटुंबांक 50वे वारस तुमकां जुबलेवाचें वारस जावंक जाय. तुमी वमचे न्ही, जोमो करिनातले धान्यांची पीक लुमचेय न्ही. बेडणी करिनातल्या गड्या घराक पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोला घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोला घेतना आदल्या जुबलेवा उपरांत सोंपलेली वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितली चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितली उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भिवून चलो. हांव तो सरेस्पर तुमचो देव. तुमी म्हज्या कायद्या आनी नियमा प्रमाणे जियोंक जाय. तुमी ते पाळूंक जाय, तांचे प्रमाणे चलोवंक जाय. आनी अशें तुमी तुमचे आदीन आसलेल्या देशांत सुरक्षीत जियोंक शकतल्यात. भूंय आपलें फळ दितली, तुमकां धदोशी खाण मेळटलें आनी तुमी सुरक्षीत जियेतल्यात. तुमी विचारूंक पुरो. आमी वंबिनातल्यार वा पीक लुवानातल्यार 7व्या वर्सा आमी कितें खावचें? पूण हर एक 9व्या वर्साचेर म्हजो आशिर्वाद पडोसो करतलो आनी त्या वर्साचें पीक तुमकां 3 वर्सांक पावतलें. 9व्या वर्सा पर्यंत तें तुमकां मेळटलें. नवी फसल येसर तुमी पोरणे पसंतले खातल्यात. भूंय कोणाय एकल्याची शाश्वत आस्त जायशी विकची न्ही. भूंय म्हजी आनी तुमी परके आनी सैरे मात्र. देखून तुमचे आदीन आसलेल्या गांवांत भूंय विकतल्या धन्यांक ती पाटी मोलाक घेवचें हक्क आसूंक जाय. तुमचो भाव दुर्बळकायेन लागून आपले आस्तीचो एक वांटो विकीत जाल्यार तो मोलाक पाटी घेवंक हक्क आसलेल्या ताच्या लागशिल्ल्या संबंदान आपल्या भावाक विकलेलो वांटो मोलाक पाटी घेवंक मुखार येवंक जाय. देवाचे उतार हे. देवाचे उदकार. तुझे
मुखार सर्वेस पुरा सर porta देवा नीतिवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाठय रायकोय जावन असलेल्या तुका न्यायनीत कसो अधिकार दी अशी तो तुझे प्रजेक नीतीन सांभाळून दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनीतिका सोलोवन व्हरून तुझे मुखार सर्वेस पुरा सर porta राष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृत्तीचा संत्रेम सासर शांतीन शेकांशीक बाळवून तो एक दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान युप्राटीस न्हंयचेतावन प्रितुमेची अंपर्यान राजवट सोलो तुझे मुखार सर्वेस पुरा सर porta राष्ट्रा तासीन गावाचे आनी दर्या करावळीचे राजा सुखान येतले शेबा आनी सेबा गावाचे राईक आनी कोगेन येतले वै सौरसा ताचे मुखार सरपडतेले सौजनांगा ताची सेवा करतले तुझे मुखार सर्वेस पुरा सर porta राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस पुरा सर porta राष्ट्रा सांत पावलून एफेसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमच्या हिता पासून देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूयेत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या आदल्या काळार खंयचे संततेक कळीत करूंक नातलो हो गुटो ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला हो सुतो गुटो सुवार्ते मारिफात जुदेवांसोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहावारेस्तारां ती तेस आनी एकेच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजू थंय देवान दिल्या बसवण्यांनी ती वांटेली देवाचें उतर हें हालेलुया 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 उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पोळ तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं सामाते वापरमाने
जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तो वळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावनच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेलें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तो वळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगात आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूनचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रभाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्ही, कारण तुजे जावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक, म्हजे परजेक चलयतलो गोवळी. तो वळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टीक पडली वेळ घडी तांचे जावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रांय सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीचे. रायाचें उतर आयकून ते बायसन गेले. तेदवा उदेतना तांणी पळयलें नखेत्र परत्यान तांचे मुखलेले वेतालें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्यार वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खानिको, भांगार, धूप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदिसाची तांणी फाटीं वचनाये म्हूण देवान तांकां सपनांत ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वाट दन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजूतय, म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो, आयच्या नियाळाचो विशय आसा सुडकेचो सुवाळो, कुरपेचो वाळो. आज आमी त्या रायांचें फेस्त करता. जेजूच्या आपपरगडण्याची ही परब आमी संभ्रमता आनी त्याच वेळार आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसा आनी प्रत्येक तण जेजूचें ल्हान फूल भाग्यवान तेरेजाची सेंच्युनरी आमी परगट करता. तर आज आमची वाचपां आमकां कितें सांगतात, आयचें फेस्त आमकां कितें सांगता, वो जुबलेव आनी हे दोन जुबलेव आमकां कितें सांगतात, नियाळ करुया. पयल्यान पयलें त्या रायांची परब आमी संभ्रमता म्हळें कोण येत ते राई, तांकां आनी आमकां कितें संबंद, हे तियेग राई आमकां आज कितें सांगूंक सोदतात. आज पवित्र पुस्तकाचें जायतें संशोधन जालां, ताचे वयर जायते रिसर्च जाला आनी ह्या रिसर्चा प्रमाणें आमकां कळोन आयलां की पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणें हे राय उदेंतीचें, द लँड ऑफ द सनरायज म्हळ्यार कोण ते आज आमकां कळीत जालां की ते प्रश्य गांवचे म्हणून. कोण हे? पयल्यान पयले हे विज्ञानी, दे वेर सायंटिस्ट, देखून ते रिसर्च करताले. प्रत्येक जावन तांचे रिसर्च आसले, संशोधन आसले
आकाशाचें अखच संशोधन म्हणटा आमी. दे वर एस्ट्रोनॉट्स, दे वर कॉस्मोनॉट्स, दे वर ऑब्जर्विंग द स्टार्स. पूण तशे वेळार ते राय तांकां तांचीच राजा आसलीं. देखून सालते मनीस न्हय ते. जायते बुद्धवंत, जायते शिकल्ले सायंटिस्ट, पूण ते सोदना करताले. आनी एक विशय पवित्र पुस्तकाच्या संशोधनान आमकां कळून आयला की ते आसले तत्वशास्त्री म्हणून. म्हणजे म्हळ्यार कितें ते संशोधन करताले ताचेर ते नियाळ करताले. म्हळ्यार स्वताक ते सोदना करनासले. सो तो विशय ते केवल सायंटिस्ट न्ही, ते केवल राय न्ही, ते केवल तत्वशास्त्र न्ही, ते आसले वडील धर्माचे. They were religious people. They were religious kings ruling the country. देखून तांणी नियाळ करताना, तांणी संशोधन करताना, तांणी ताचें विज्ञान वापरताना केवल संवसारी वस्तू खातीर तांचें संशोधन तांणी वापरलें ना. पूण कितें ते सोदताले, कितें ते सोदताले. बावर्ती मनीस ते जाल्ल्यान तांचे भितर एक तान आसली. आनी ह्या ताणेक एक जाप ते सोदताले. आमचें जिवीत कितें? आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मोगाच्या न्हू एक तान आसा. हांवें बरें जाय जाय, हांवें सताक सोदीन काडी जाय, सत कितें तें म्हाका कळा जाय, त्या सताच्या उजवाडान हांवें चला जाय. सगळ्यांच्या काळजांत एक आशा आसा. आमी ताका अंतरीक तान म्हणटा. पूण हे तेगराई तांची अंतरीक ह्या भितरली तान घेवन ओगेत रावनात. तांणी बायल्या संवसारांत प्रकृतींत आनी प्रत्येक जाण मोळबार कितें घडटा ताचें संशोधन केलें. आनी आज आमकां सेक्युलर सायंटिफीक वर्ल्ड सांगता की जेजून जल्मल्या तस वेळार ज्युपिटर आनी नॅप्च्यून ह्या दोन कॉन्स्टलेशनच्या मदें एक नखेत्र उबजाल्लें. So it is a scientific evidence that the stars that we are talking about is not just an ahistorical, rather it is an historical event that happened in the cosmos, in the constellation. पूण हे एक नखेत्र ते पळोवन ते वगेत बसोनात. धर्मीक मनीस ते जाल्ल्यान बावर्ताच्या दोळ्यांनी हे नखेत्र तांणी पळयलें. आनी ह्या नखेत्राचो पाटलाव करून ते गेले. कित्याक ते जाणा आसले केदळा हे नखेत्र आकाशार उबजाता वय जिविताचो सोडवंदार, संवसाराचो सोडवंदार जल्माता. हे तांचे रिसर्च, ही तांची जाणवाय. आनी हे हाका एक फळ मेळ्ळा जें म्हणल्या खातीर आज भायली कितें रिसर्च म्हणटा आमी भितरली तान आतां भायली रिसर्च, भायली थान सुरू जाता. आनी ते येतात सोदून भायल्या सोदनेक. आनी ह्या भायल्या सोदनेर ते आसतना जायत्यो अडकळी प्रत्येक तरान आनी एकलो राय भितर रिगता. कोलो राय तो स्वार्थ आसो, आपणेपणाचो. आपणाचें जिवीत सांबाळच्याक, आपणाचें राज सांबाळच्याक आपल्या बायलेक ताणें जिवीशी मारलें, आपल्या भुरग्यांक ताणें जिवीशी मारलें, आपल्या सगळ्या भाव भयणींक ताणें जिवीशी मारलें. आनी आमी सगळीं जाणां पवित्र पुस्तकांत हांव सगळ्या चरक्या भुरग्यांकय ताणें जिवेशी मारलें. स्वार्थाचो राय मेळटा. आनी हो स्वार्थाचो राय नीज स्वताचें सोदना बंद करता. ह्या तांतूय स्वतंत्र खेळोंक पळयता. आनी आमच्या सलच्या जिवितांत मोगाच्यानो असलें स्वतंत्रपण, असली वाटचाल आनी सतत म्हणून दाखोवच्यो दवरल्यो जायत्यो माध्यमाच्यो वस्तू आज आसात. ह्या पडकी राय आमचे मदें हर एक दीस आसात. हर एक मेटांत तांकां आमी भेटता.
पूण तें दैवीक नेकेत्र आमकां सोडून घालिना. तांकां परत वाट व्हरता आनी निमाणें ते पावतात जेजू बाळकांतय. ते ताका पळयतात, दिंब्यार पडोवन आपणाचें जिवीत ताका समर्पितात, नमन करतात आनी कितें ते हाडून आयिल्लें की आपणाचें सर्वस्व म्हणून भंगार, दूप आनी रक्ताबळू ताका समर्पितात. नेकेत्र उजवाड व्हरता आनी नेकेत्र तुज्या जिविताचो शेवट तुका दाखयता. तुजी अंतरीक ताण जर तर भायल्या सज्ञेन मुखार वेता तेन्ना जिविताच्या सोडवणदाराक तूं भेटतलोयस. जर तर तुजें गिन्यान ह्या संवसारांच्या संगतीक सोदून वेता आनी तातूंत देवाक सोदून पळयता तर निमाणें ह्या संवसाराच्या विज्ञानतावणी तूं सर्वेस्पराक तुज्या सोडवणदाराक मेळटलोयस. देखून नीज विज्ञान नीज भावार्थाक विरोध न्हय मोगाशानो. विज्ञान आनी धर्म सांगाता वसनांत हे पोरणे चिंताप, हे नवें चिंताप न्हय. आज विज्ञान आनी धर्म, मिस्तीक देवशास्त्र आनी सायन्स म्हणटा आमी, ते सांगाता बसोन सांगाता संवाद करूंचो वेळ आयला. पूण हें घडटा केवल अंतरीक ताण कितें म्हूण समजल्यार, अंतरीक तारेक आमी पाठिंबो दिल्यार आनी भायल्या संवसारांत, भायल्या समाजीक धोरणांत, भायल्या वस्तूंत आमी देवाक सोदून गेल्यार. इगर्ज ताच्या सुरवेर थावन हें एक नियम पाळून आयलां. हर एक रिसर्च, हर एक सायंटिफीक इन्वेस्टिगेशन आमकां फायनली अखेरीक आमकां आमच्या सोडूनदारा करता आमकां व्हरून पावयत जाय. आनी हाका आसा एक प्रतीक. ह्या वर्सा आमी सेंटिनरी सलमामगडची एक सांतीन, एक धाकटुली सांतीन, पूण भाग्यवंत, व्हड भाग्यवंत सांतीन जेजूचें ल्हान फोलो तेरेज. ही एक भितरली आशा. आमी देवाक पळयत जाय. देवाचो मोग कितें म्हण आमी समजा जाय. त्या मोगान हांवें जियेत जाय. आनी जेजून म्हाका कशें मोग केलो की तशेंच म्हजें जिवीत हांवें संपूर्ण रितीन हांवें जेजूक दी जाय म्हणली ती एक आशा. आपल्या 14व्या वर्सांत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक रिगोंक ती प्रयत्न करता. भायल्यो आडखळी आयल्यारी 15व्या वर्सा ती भितर रिगता. केवल 9 वर्सां, 26 वर्सांच्या प्रायर ती अंतरता. पूण ह्या 9 वर्सांनी भोवशा इगर्ज मातेची व्हडान व्हड सांतीन ती जाता. इगर्ज मातेची दोतोर म्हणून तिका वलायलां, मिसांवांची पात्रोण म्हणून तिका आमी वलायता. तर तिणें कितें केलें? 4 विशय. पयलें, वो दैवीक मोग, दैवीक मोगाची ताण आपणा भितर ती आसली तिचे सोदना केली. जिविताच्या हर एका घडये वो जेजून मोगाक दिल्लो मोग हांव हेरांक दितेली, हेरांत तो पसारतेली. देवाच्या मोगान हांव भरतेली आनी देवा कितेंच हांव ना म्हणची ना असल्या ह्या मोगाच्या जिविताक तिणें पयलें मॅट काडलें. आनी ह्या मेटा वेळार दुसरें समजून तिका आयली की म्हजें हें जर मॅट मोगाचें जिवीत म्हजें जाय जाय तर म्हजें सगळें जिवीत सोम्याक तें भेटयलेलें जाय जाय. आनी त्या खातीर तिचें सगळें जिवीत, तिचें कश्ट, तिची पिडा आनी सगळें ती सोम्याक ती भेटयता. आनी ती म्हणटा हांव हें भेटयतां कित्याक? ह्या कश्टांद्वारी देवाचेर म्हजो भावार्थ सरता आनी देव म्हजे सांगाता आसा, ताच्या मोगान तो म्हाका भरता म्हूण हांव जाणा. देखून संपूर्ण विश्वास हें तिसरें मॅट ती आमकां सांगता. कीप युअर कॉन्फिडन्स, अटर कॉन्फिडन्स इन गॉड अँड गॉड एलोन. आनी अशें ही 3 मॅटांक हांणी घेवन चवथी एक सोबीत वाट ती आमकां सोदून दिता. धाकटुली वाट म्हणटा आमी, वाट मोठवी मोगाची, वाट खालतेपणाची आनी वाट आपणाचें जिवीतच हेरांक समर्पण दिवची. केन्ना ही वाट आमची जाता. ह्या नेकेत्राक आमी पाटलाव करता आनी सोडवणदाराची वळख आमकां जाता. आनी सोडवणदारा सांगाता आमचें जिवीत समर्पूंक, आमचें जिवीत भेटोवंक, आमचें जिवीत जियोवंक आमकां सुलाभ जाता. कित्याक मोगाचें न्हू, देवान आमकां एक विशेश शेगून दिलां.
आमी दिला आमकां आत्मो दिला म्हणटा वय मू ह्या आत्म्यांत 3 विश्व आसात. पयलो विश्व आसा आमचें गिन्यान इंटलेक्ट. दुसरो विश्व आसा आमचो उदास मेमरी. आनी तिसरो विश्व आसा आमची खुशी आवर विल. ह्या 3 विश्व्यांक देव पवित्र आत्मो आमकां 3 देणी दिता. थियोलॉजिकल वर्च्यूस म्हणटा आमी दैवीक शेगोनो भावार्थ बरवसो आनी मोग. आमच्या जिवितांत आमचे इंटलेक्च्युअल रिसर्च केदार सडटा केदार आमी माहेत आपणायता नॉलेज तेन्ना कितें जाता आमकां जायत्यो संगती कळी जातात. देखून गरजेचें आज आमी वाचचें समजोवचें माहेत आपणावचें. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी what is called accommodate. We know more and more things. We acquire knowledge. पण केवल माहित आमकां खंय व्हरून पायना मोगाच्यान. पूण केन्ना आमी भावार्थांत ही जानवाय आमी जियेता तेन्ना कितें जाता भावार्थाचो उजवाड ह्या गिन्यानाचेर पडटा. द इंटलेक्ट इज एनलायटन्ड बाय द लायट ऑफ फेथ. आनी त्या दाळा ह्या गिन्यानान कितें पळय समजना त्यो संगती पवित्र आत्म्याच्या बळान दैवीक शेगुना मुखांतर तुजी आनी म्हजें जाता. हें बेसांव हें देणें तुजें आनी म्हजें क्रिस्तांवांचें. आज जायत्यांकाची कळस कळीत ना. जायत्यांक असलें खबरच ना. आनी त्या खातीर आमी सोदता ह्या मनशा गिन्यान कितलें येदेशें. दर्याचें उदक खंय बांयतलें उदक खंय. दर्याचें उदक तुजें करची तुका जर तर सकत देवान दिल्या त्या बांयच्या उदका फाटल्यान कितें धांवताय. अशें जाता आमचें जिवीत जायते फावटी नेनारपणान मोगाच्यान. आनी केन्ना ह्या उडासाक बरवसाचें किर्ण पडटा बरवसो दोडतो जाता. आनी केदाळा ह्या कुशेक दैवीक मोग भरता जिवीतच मोगाळ जाता. वय सांतेरेजान केल्लें इतलेंच आनी म्हजें आनी तुजें जिवीत इतलेंच. देखून त्या घराह्यांचें जिवीत तुजें आनी म्हजें जावं दी. अंतरिक्तान तांकां आसली तुजी आनी म्हजी जावं दी. बैली सदनां तुज्या आनी म्हज्या जिविताचें प्रतीक जावं दी. वय बरवसाचें किर्ण मुखार आमच्या आसता आसतना जर तर व्हडा भावार्थान आमी पातयल्या आनी त्या उजवाडार आमी चल्ल्या वय आमच्या सोडवंदराक आमी भेटतल्या ताका आमचें जिवन आमी समर्पितल्या आनी आमचें जिवीत नंदन जातलें. ह्या जिविताक बाळक जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. तर आज सुरवात करता आसतना बाळक जेजूच्या पांयां तळी परत आमी धांवून या आनी म्हणया जेजू हें भावार्थाचें जिवीत म्हाका शिकय. हें बरवशेचें जिवीत म्हजें घर आनी हें मोगाचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना जियोंक तूं म्हाका फावो कर. तुज्या मोगान म्हाका बर आनी अशें तुजो मोग म्हज्या काळजान दवरनो हेरांक हो मोग दिवचें भाग तूं म्हाका फावो कर. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितलो. कितलो मोग आमच्या काळजान जेजूचो आमी भरता तितलो चड ताका आमी लक्षिल्लें जातलें हांव. कित्याक त्या दळा मात आमकां समजतलें जेजू आमचो कितलो मोग करता. जेजू सांगता जियोवचें कितें गे म्हणून हें जिवीत तुजें आनी म्हजें जावन मागुया. आमेन. सर आमी उबे रावुया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्यावर विंगड बेसलो आंकवार मोरयेतां जल्मालो पोंच वेळाच्या काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तेसे सामेल्ल्यांतलो जिवन जाला सरकार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार Patkache buksane kurichi juwan pon susnachi jivit amen. जिविताचें नेकेत्र पळोवन बरवशाच्या वाटेन व्हडा भावार्थान आनी मोगान फुडें सरन सडवंदराक देखचें सडवंदराक मेळचें आनी सडवंदरा सांगता कुरपेचें जिवीत जियोवचें बाग तुजें आनी म्हजें जावं दी म्हणून
भावार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे आम्ही मागूया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने बागेवन जिवीत जिवन हेरांचे सेवे वरवीं तुझ्या पुता जेसूक सर्व मनशाकुल बोलादीक रितीन परगट करूंक जाय असो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी लोकांच्या सेवकांनी तांच्या सामाजीक जबाबदारी जाणा जावन लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक गरज आसची बरें म्हूण तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी समेस्तांनी समाजींत एक कुटुंब जावन जिवन तुजी सेवा कर तुका एकामेकांत देखूंक जाय आसचें बरें म्हूण तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त पिरेस्तांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी लाभय. परगवंत आसलेल्या तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. भुरग्यांनी तांचे शिकप बरेंकन शिकूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवक जणांनी आनी भुरग्यांनी तांकां देवान दिली देणे वापरून पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी सर्व वायटांतावन पयस रावूंक जाय असो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एकविसाच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमकां मेल्लेल्या आपोवणे जाणा जावन त्या आपोवण्याक फावो ते बरी पावलो दिवन तुझ्या पुता जेसूक परगट करूंक गरज आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाला बापा, मागता आमी सर्व वकिलां पासत जशें त्या नेकेत्रान कवनेर जल्मल्या बालका तेवशी वाड दाखयली तशेंच सर्व वकिलांनी आपल्या वावरा मुखांत सतासो आनी नितीसो सूर्यो जावन आसच्या तुझ्या पुताच्या बिरांतीन कसलेंच दबावाक वळख जायनासतना सत निती उखोळून वकीलपणाची तांची आपोवणे खरेपणी जिवंक तांचो तुजो आदार दे. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी माउंट रावून आमच्या सर्व वैयक्तीक कुटुंबां आनी फिरगस कुटुंबाच्या इराद्या पासत मागुया. ही सगळी मागणी तुका भेटयता बापा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. देणे उंड्या वायनाची भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आज तुका. सुविस्पुरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका. सुविस्पुरा दिया तारा दयेन ओपून घे आमकां. सुविस्पुरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका. सुविस्पुरा दिया तारा दयेन ओपून घे आमकां. देणे उंड्या वायनाची भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सभेच्या सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका बेठोवंक बंगार धूप आनी
रक्ताबोळ घेवन येवंक ना. बगर गोवांचो वुंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजे दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्वय काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें ससनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सळदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या विभवान. उंसर्गी तुका चे चे सर्वेस्पोराचे नांवे तुका चे. उंसर्गी तुका चे चे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें तें रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Sumya Jesu tuje mरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पोर आमी करता. तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आमी एकत्रिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बरा आगे मृत विचारवीत जालेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बाबा, मीठ मावळ आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या गवळी बाबा आनी एकजेगी वर्गा बरोबर आमकां सर्वांक तुझ्या प्रतिमगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें पळजलीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. ओंकार मेरे देवची मेज सांगाती झुजो तिजो पती बगेवन धरून आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सालथ्या जिवितांत दैवीक मोगाक दैवीक कुरपेक आमी सोदून वचून कुरपेच्या सावळेंत जेवचें भाग आमकां तूं दी जेजू म्हणून मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां तूं आमकां सोमेस्तांक सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय सोमिया पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जर्ती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकोतीन तशें आमकां सुमेस्तांक भलायकी आनी वकाद दी. मोगाच्यान जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभल्ली आमी सुमेस्त सुभागी. सोमिया तूं म्हजे भितर येवची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा सुमेस्तांक ससनाच्या जिविताक सांबाळून
जेजू आमच्या काळजांत आयला. त्या गरायांनी ताका नामान केलो. आमी व्हडा भक्तीन आनी व्हडा मोगान ताका आराधन करुया. आमचें जिवीत, आमचें कुटुंबां जिवीत ताका समर्पुया. आमचे संगत सदांच राव सोम्या म्हूण मागुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, विद्वाना बरी आमी आज बाळका जेजूक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्या जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका बेठयल्यांत. तेच परेन जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीकी आमी देखूं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक फावो. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. ल्हान मेटांनी बरोवशाची जिणी हो ध्येय घेवन बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आमी आचरण करते आसा. आनी आज नोवेनाचो पयलो दीस आनी हें 4थें मीस. सकाळीं तावन हांगासर तुमी वयतल्या व्हड्या संख्यान येवन ह्या मिसांत भाग घेते आसात. बाळका जेजू थंय आसची तुमकां भक्त मात्र न्ही, ताणें तुमकां दिल्ल्या बेसांवाचो एक अंदज हातून आमकां कळोवन येता. ह्या खातीर पयल्यान पयलें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मात्र न्ही, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मानदिक बाब जॉन सिक्वेरा. आमचेच कर्मेलीत याजक प्रस्तुत उडपींत तांची सेवा ते दिते आसात. तांचे सांगता हांगासर आसात आमचे सैरे याजक. ह्या मिसांत गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो, वाचपां वाचल्ल्यांचो आनी भाग घेतलेल्या तुमचो सुमेस्तांचो आमी उपकार बावडटा. आमकांच आनी सकडांक घट्ट दोन ताळयो आमी दिवया. भाऊन आनी भयणीनो, आमी 2 जुबलेव संभ्रमते आसा. जेजूच्या जल्माची 2025 वर्सांचो एक जुबलेव जाल्यार जेजूचें ल्हानफल सांत तेरेज, तिची इमाज थंयसर आंब्या रुकामणांत आसा. तिका सांतीण म्हूण पासारलेलो 100 वर्सां संपलेलो एक जुबलेव. आनी हो जुबलेव न्हय मात्र ह्या नोवेनाच्या दिसांनी बगाळ सगळें वर्स ह्या पुणशेतांत आमी आपुरबायेन आचरण करतले. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी थोड्यांचो जुबलेव आमी आचरण करता. धाकल्याक आज वकिलांचो जुबलेव म्हणटना 9 वर्गांच्या जाणांचो मात्र जुबलेव आचरण करूंक जाता, कित्याक नोवेन आसची 9 दीस मात्र न्ही. पूण वर्सां मदें खंडीत जावन आमी सकडांचो जुबलेव हांगासर अर्थाबरीत आचरण करतले. आयचो दीस सकड वकिलां खातीर नमयारलेलो आनी तांचे पासत आमी विशेश रितीन ह्या मिसा वेळार तशेंच नोवेना वेळार मागता. फाल्यांच्या दिसा आमी MFC म्हळ्यार मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हांचो जुबलेव आचरण करता. आनी मुखल्या दिसांनी तुमकां कळटलें न्ही, हाचो विवर आसा. जर तुमच्या जुबलेव येताना जर तुमकां कसलें युनिफॉर्म आसा तुमच्या त्या सेवेक वा प्रोफेशनाक, तें तुमी न्हेसून येवचें मिसाक येताना. आनी हांगासर मुखली बसका साध्य जाता तितलें तुमी घेवचें. आनी फाल्यांचो दीस कुटुंबा खातीर आमी समर्पिल्लो आसा. कुटाम जमता थंय बरोवसो जी येता. तुमी घोव बायलांनी कुटुंबाच्यांनी भुरगीं आसा जाल्यार सांगाता बसलें जाल्यार आपुरबाय तुमी मिसाक येता आसतना हो विशय तुमी मोतीन दवरचो.
आनी उपरांत तुमी त्या वर्गाचे आमकां सांगाता मेळ्ळे जाल्यार हांगासरच ती एक अपुरबाय आमी तुमकां मागीर कितें करचें तें आमी सांगतले हांव. भोव निबडिनो, ह्या फेस्ताची सुरवात कालचे दिसा वोजेच्या पुरशेवा मुखांत्र आनी बावटो उबारचे मुखांत्र सुरू जालें. कोरडेल तावन सुमार 5 वरार वोजांचो पुरशेव सुरू जातलो आनी हांगा 6 वरार तो पावलो आनी त्या उपरांत बावटो आमी उबारलो. आमकां एक टेन्शन आसलें कितें म्हळ्यार सोनवाराचें केदाळे सकाळीं तावनूच नंतर ब्लॉक जाल्लें हांगा म्हणसर वेहिकल आसतात आनी सोनवारा मार्केटीचो दीस आनी कशें ट्रॅफीक आसत म्हूण आमकां इल्लें टेन्शन आसलें. पूण बाळका जेजून ह्या पुरशेवाच्या सुरवातेकच एक व्हड आजाप करून दाखयलें. कांयच अडखळ नासतना अपुरबायेन हो वजांचो पुरशेव काडूंक आमकां साध्य जालें. त्या देखून बाळका जेजून दाखयल्ल्या ह्या विशेश काकुळतीचेर ताका आमी अर्गां दिता आनी घट्ट 2 ताळयो पेटोवन ताका आमी मान करता. वजाच्या पुरशेवान भाग घेतलेल्यांक, वोजी हाडिल्ल्यांक, शिस्त सांबाळलेल्यांक आनी सर्व रितीची आदार दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां ह्या दिसांनी वोजी हाडन तें बाळूकजीच्या इमाजे लागीं दवरूंक अवकाश आसा. ग्रट्टे लागीं वयता आसतना आमचे याजक थंयसर तुमकां वैयक्तीक जावन बेसांवां दिवंक तयार आसात. फेस्ताच्या आनी नोवेनाच्या दिसांनी मिसां तशेंच फेस्ता बाबतींत दान दिवंक थंयसर कावंटरार याजक आसात, स्वयंसेवक आसात, तुमी थंयसर भेट दिवची. ह्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत छापल्या. तुमी जायत्यांनी घेतल्या, कोणें घेवंक ना तुमी ती घेवची. हर एक दिसाची वाचपां, नियाळ, सांताची जिणी, नोवेना, सर्व रितीची मागणी तातूंत आसात. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक 2 प्रोजेक्ट आमी हातीन घेतलेले आसा. आमी म्हळ्यार आमी खरमिरितांनी न्ही, ह्या पुणशेताची नांवी म्हणटना हें प्रोजेक्ट आमा सुमेस्तांचें. एक कितें म्हळ्यार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें प्रोजेक्ट. सुमार 10 ते 12 लाख हाका खर्च लागता. आनी एक जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेजाक सांतीन म्हूण पासारलेल्या 100 वर्सां सोमच्या ह्या संदर्भी 100 भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचें प्रोजेक्ट म्हणटना सुमार 20 आनी 2 लाख खर्च लागता. आनी हाका आमी सगळ्यांनी हाताक हात दिवन आदार दिवंक आसा. ह्या दिशेन आमी कॅलेंडर प्रिंट केलां आनी तुमी येदोळसो कॅलेंडर घेतलां आसतलें वा तुमकां फुंक्याक मेळ्ळां आसतलें. पूण हांगासर दिवचें हें कॅलेंडर 100 रुपयांक जायत गे. तुमी एक 100 नोट दिलो जाल्यार एक कॅलेंडर मेळटा. मात्र न्ही, हांवें सांगल्या 2 योजनाक तुमी तेंको दिल्ले बरी जाता. तुमी दयेकन स्टॉलाक वेचें थंयसर कॅलेंडरां प्रिंट केल्लीं आसात. हर एक वर्सा आमी एकाच पेजीचें कॅलेंडर प्रिंट करचें आसलें. ह्या पोटी 12 पेजीचें कॅलेंडर प्रिंट केलां. 12 पेजीचें म्हयन्याक एका लेखान आनी तातूंत पुणशेताचे अपुरबायेचे फोटो आसात. आनी तुमी दुर्बीण दवरून सोदलें जाल्यार तुमची फोटो खंयसरी आसतली. पळया कॅलेंडर व्हरा आनी पळया जायत गी वय. आनी एक गरजेची गजाल हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. कितें म्हळ्यार हांगासर कुमगार वणटाना आमी कंतार म्हणना. कंतार म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमच्या लागीं कंतारां नात वा गावंक साध्य जायना म्हूण न्ही. बगाड कुमगार घेतलेलो एक वेळ पवित्र वेळ. कित्याक जेजू आमच्या काळजांत येवचो आनी जेजू आमच्या काळजांत आयिल्ल्या वेळार कितले आमी मौन सांबाळटा पळया तितल्या मापान जेजूचो ताळो आयकता. हांगासर तुमकां कळीत आसा गर्दी आसा. 1.5 घंट्याक एक फावटी मीस आसा. मिसा पयलें इल्लें इन्स्ट्रक्शन आसा, थोडे फावटी तेर्स आसता. म्हणटना आमकां मौनपणान मागोवंक वेळ मेळना. त्या देखून ह्या पुणशेतांत आमी तो अवकाश करून दिता. कुमसराचें कंतार म्हणून आसतना मौन सांबाळूंक दुसऱ्या खंयच्याच इगर्जेंत खंयच्याच पुणशेतांत हें प्रॅक्टीस ना. हांगा मात्र आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां मौनपणान मागोवंक आमी अवकाश करून दिता. त्या देखून जर तुमी पयलें कुमगार घेतात वा मागीर कुमगार घेतात तेणें पळयनाकात. कोण काल न्हेसलां, कोण कशें आसा म्हणून दुसऱ्यांची सोबाय पळोवंक न्ही. उडास दवराय. जेजूची सोबाय साकोंक, जेजूची रूच साकोंक. त्या देखून दोळे दांपा, तुमच्या जाग्यार बसा आनी मौनपणान मागण्यान हो वेळ करच्या. हांव तुमकां परत्यान हें सांगतें आसा. दुसऱ्यान कुमगार याजक तावन तुमी हातान घेतात जाल्यार तक्षण तुमी सेवूंक जाय. हांव थंय व्हरून सेवता, हांगा व्हरून सेवता म्हणून जाग्यार कुमगार व्हरूंक ना. हातूंत कांय एक्सेप्शन ना. जर आमी पळयता जाल्यार
तुमच्या फाटल्यान आमी धांवून येवचें पडटलें. तसलो अवकाश करून दिनाकात. आनी जर पाद्रपाचे दोळे सुकोवन कोण म्हणी कुमगार व्हरता जाल्यार तुमी थंयसर बसले आनी तक्षण येवन पाद्रपाक वा कुमगार वणटेल्यांक सांगूंक जाय. मीस जाले उपरांत फेस्त जाले उपरांत फादर तो कुमगार व्हरून गेलो आनी अशें केलें तशें केलें म्हणून तुमी सांगचें न्ही. त्या देखून तुमी जबाबदार. जर तुमी अशें पळयतात जाल्यार तक्षण आमकां सांगूंक जाय. जेजूक मान दिवंक आनी कुमगार गौरवान सेवूंक आमी शिकूंक जाय. जर तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार स्टॉलाच्या फाटल्यान न्ही बगार चापलांत थंयसर याजक आसात, तुमी थंयसर वशी येता. आतां मिसा उपरांत आराधन आसा. आराधनान तुमी भाग घेवयेत. जर तुमकां वचूंक वेळ जाता जाल्यार तुमी जेवण तयार केलां. अपुरबायेचें रांदवेचें जेवण ह्या मुखल्या 11 दिसांनी आमी तुमकां वाडटल्या. तुमी तें सेवचें आनी उपरांत घरा वयचें. जर मोगाळ भोवन निबडिनो खंयच्याय एका संगती विशीं तुमकां आमकां कांय तर सांगूंक जाय. कितें म्हळ्यार सकट तयारी आनी अरेंजमेंट आमी केलां, पूण थोड्यो संगती आमकां कळीत नासतना चुकून गेल्ल्यो आसतल्यो. त्या देखून तुमकां कितेंय उणेंपण पडटा वा तुमकां कितेंय सांगूंक आसा, जावं पार्किंगा विशयंत, चेअरा विशयंत, हांगासर चलच्या मिसा विशयंत वा खंयच्याय एका अरेंजमेंटा विशयंत तुमकां कितें सांगूंक जाय, तुमी दये करून ह्या ब्रावन लोब घाल्ल्या कोणाय एका पाद्रपा लागीं सांगा. आनी खंडीत जावन तुमकां मॅक्झिमम कितें गरजेचें आसा तें दिवंक आमी तयार आसा. जर तुमकां ह्या फेस्ताच्या खर्चा बाबतीन एका दिसाच्या जेवणाक जावं दी, माटवाक जावं दी, कदेलाक जावं दी, बँडाक जावं दी, सावंडाक जावं दी स्पॉन्सर रावंक जाय, तुमकां अवकाश आसा, तुमी आमकां भेटचें. आतां पळया, हांगासर तुमी येता आसतना तुमकां जायतें आमी मार्गदर्शन दिता, तशें करा अशें करा म्हणून गे. आनी तेन्ना कितें जाता, हांगासर चलचें हर एक काम बऱ्या रितीन चलोवंक अवकाश जाता. खालच्या दिसा ओज्यांचो पुरशांव काडलो आनी थंयसर जायते आमचे स्वयंसेवक मार्गदर्शन दिताले आनी त्या देखून अपुरबायेन आमकां ओज्यांचो पुरशांव काडूंक सुरू जालो. तशेंच आमच्या आत्मीक जिविताकी आमकां हर एकल्याक आत्मीक जिवितांत प्रगती जोडूंक जाय. आमकां हर एकल्याक बरी जिणी जिवंक जाय. आमकां हर एकल्याक जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक जाय. पूण थोडे फुडें आमकां कितें करचें, खंय वचचें, कालें करचें हें आमकां कळीत आसना. पळया, आज ते ज्योतिश नेकेत्राचो उजवाड धरून ताचो पाटलाव धरून आयले. नेकेत्रान तांकां वाड दाखयली. तशेंच आमच्या जिवितांत जर एक मार्गदर्शक आसा, एकलो गायड आसा जाल्यार तें बरें जाता. आमी इस्कॉलाक वताना गायड बूक आसतालें न्ही, आनी तें गायड बूक वाचतना आमकां सकड माहिती थंयसर मेळटा आनी तें वाचून आमी एग्जामांत बरे अंक जोडलेले आसात. तशेंच आत्मीक जिवितांत आनी ह्या दिशेन आदार दिवच्याक आयच्या मिसाचे प्रधान याजक मनदीक बाब जॉन सिक्वेरा हांणी एक अपुरबायेचो आत्मीक जिविताक मार्गदर्शन दिवचें तसलो एक बूक बरयला. तो आतां आमी मोकळीक करतले. वेदिरसच्या याजकांनी हांगासर मुखार येवचें म्हणून हांव विनंती करतां. आनी बुकाचो बरयणार बाब जॉन सिक्वेरानच हो बूक उक्तो करीचे म्हणून विनंती करता. ताचे मोगाळ वेंगेंत आमकां सगळ्यांक वेंगेंत आसूंक खुशी न्ही, पूण हांगा जेजूच्या वेंगेंत आसूंक बाब जॉन सिक्वेरा मार्गदर्शन दिते आसा. मागण्या जिविताक सोंपी वाट प्रतयो भायर मेळटात, केवळ 200 रुपये मात्र. तुमी घेया, मार्गदर्शन जोडा आनी बाब जॉन सिक्वेराक आदार दिया. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजो मनशांचो इश्ट जावनची येलो सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण कर्ण दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नावाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रगासो बाळोक जेजू म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता एक घडी मावून रावोन सर आमचें तें सावां काळजाचे आक्लास काळजाची आशा आमच्यो भिरांती सगळे आमी बाळका जेजू मुखार दवरया कित्याक तूं आमचो देव आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन भावार्थान आमी मागलें जाल्यार केन्नाच ना म्हूण सोना देखून त्या भावार्थान आमी मागोवया आमी हेरां कोणा कडेन मागना आमी देवा कडेन मागता सांगता म्हणोवया ए भगवान जेजू बाळका तुजी पदवी अजय भितरां उगडापी केली आसता आनी तुजो बेसांव देव उखल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसभर ग्रासा आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पथकां बोगस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयले सर मी तुजे सांगता आसतना आमी तो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापया हांगा विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंची येयलो नमान मरिये कृपेन बरयले सो मी तुजे सांगता आसतना आमी तो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापया हांगा विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंची येयलो नमान मरिये कृपेन बरयले सो मी तुजे सांगता आसतना आमी तो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापया हांगा विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंची येयलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बाळूक जेजू लागीं मागणे हे अजापांच्या बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळदिये दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता जे इतलें बिरमोतीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या त्रेगान आमची मुखां दिवन दी काड आमच्या वेले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोख आनी बुसोन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन वकिलां पासोत प्रत्येक मागणे लानवीक खायेन वर्तो जाल्ल्या बाळका जेजू इजाया प्रावतीच्या मुखांतर बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा कश्टांतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा म्हणली आज्ञा तुवें आमकां दिल्याय आज वकिलां पासत आमी मागता आसतना हो आदेश तांणी मोतीन धरन अनीत भोगतेल्यांक नीत जोडून दिवंक तांच्या हक्का पासून झुजोवंक तांक नातकिल्यांक कुरंबेचो आदार दिवंक आनी कसल्याच दुबावाक वळख जायनासतना सत नीत उखलून धरन वकिलांचें तांचें आपोवणें जशें तूं बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करताय तशें तांचेंय वापरूंक तुजें बळ दी म्हूण मागता हांव आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां केल्यांत दिनवासणेचें मोन आसूं दी दिनवासणेचें काळीज आसूं दी ह्या दिनवासणेच्या काळजान देवाक आमी अर्गां दिवया सांगता म्हणोवया ए भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची काळजां तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या तुवें भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत
सरस्वती आणि महिमा जावं बाळका जेजूक आमेन. जेजू ख्रिस्त तुमचे सगळे रावो आणि तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. वचून येयात. ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार